स्वर्गार आणि पितमीचार असणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुत्राक आमचे सुमिया तो पवित्र आत्म्यावर विंगर बी सांबाळलो अकवार मरे थंय जन्मलो 5 पिला ताका ताणें एकूच सुसले ताका कुसा जडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मध्यान देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो चाळीसान स्वर्गात चलो सर बापाच्या हजब्यान बसला थंय तांची जिव्यान मेल्यांची मुसीब करूंक येतलो स्वत मानता पवित्र आत्म्या कातोली पवित्र सभे भक्तांचो येता पत्कांचे भक्षणे आनी कुडीचें जिवन पावस सासांचें जिवीत आमेन. आमचे बाबा सर्गींच्या जेन्ना पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्प तुझे ताय आसा असल्या मध्ये तूं सदो आनी सदोचो पुजेचो नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्प तुझे ताय आसा असल्या मध्ये सदो आनी सदोचो पुजेचो नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्प तुझे ताय आसा असल्या मध्ये सदो आनी सदोचो पुजेचो महिमा पापत्र आनी पवित्र आत्म्या आयचे दिसाचेर नियाळी सायबींचे 5 मिस्तेर दुखीचे पयलो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त जास्तिमांच्या मळांत रगत मेलो पत्कां पासत आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा त्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा त्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा असल्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा असल्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो मान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा असल्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा असल्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा असल्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा असल्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा असल्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो मान मरे कृपेन बलोले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा असल्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेचो महिमा बापा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या ओम जेजू भगोश आमकां निवार आमकां हेमकळांतल्या वयच्यांतले सगळे आत्म्या सारका अदी करून चड कर आसलेल्यांची दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राजान सुम्या जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5000 वयर ताचेर जर्मन मारलें. आमचो दिसपट्टो एक राज तुजे आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बैगंती मरे देवाचे माये हांव पाप्यां खातीर विनंती कर येताना आमच्या मनांचे वेळार आमेन. बैगंती मरे देवाचे माये हांव पाप्यां खातीर विनंती कर येताना आमच्या मनांचे वेळार आमेन.
पैगंती मरे देवाचे माये हांव पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. पैगंती मरे देवाचे माये हांव पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. पैगंती मरे देवाचे माये हांव पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. पैगंती मरे देवाचे माये हांव पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. पैगंती मरे देवाचे माये हांव पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. पैगंती मरे देवाचे माये हांव पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. पैगंती मरे देवाचे माये हांव पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. पैगंती मरे देवाचे माये हांव पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. आदी आतां आसता काल आमेन. आमचे बगोश आमकां आनी वर आमकां आमकडांतल्या उज्यांतले सगळे आत्म्या सर्गा आदी करून चड गर आसलेल्यांची. तिसरो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्ता मुश्तका कांट्यांचो मुकुट घातलो. तुमचे बापा सगळींच्या जना पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस जताय सावस्त्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस जताय सावस्त्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस जताय सावस्त्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस जताय सावस्त्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस जताय सावस्त्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस जताय सावस्त्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस जताय सावस्त्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस जताय सावस्त्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस जताय सावस्त्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. मान मरे कृपेन बोलले सर्वेस जताय सावस्त्यामध्ये सदो आनी सदो तुजो पुजेचो. बापा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आमचे बगोश आमकां आनी वर आमकां आमकडांतल्या उज्यांतले सगळे आत्म्या सर्गा आदी करून चड कर आसलेल्यांची. चवथो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त चडलो कालवा दोंगरा घेवन तो कांदा बारादी कुरीस. आमचो दिसपट्टो एक राजूचे आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलां मुक्षिता तशी आमची पथकां गोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां आनी वर आमेन.
Veganti mrede vache mai am papiangati vnati ko ratanam cham nanche vrar amen. Veganti mrede vache mai am papiangati vnati ko ratanam cham nanche vrar amen. Veganti mrede vache mai am papiangati vnati ko ratanam cham nanche vrar amen. Veganti mrede vache mai am papiangati vnati ko ratanam cham nanche vrar amen. Veganti mrede vache mai am papiangati vnati ko ratanam cham nanche vrar amen. Veganti mrede vache mai am papiangati vnati ko ratanam cham nanche vrar amen. Veganti mrede vache mai am papiangati vnati ko ratanam cham nanche vrar amen. Veganti mrede vache mai am papiangati vnati ko ratanam cham nanche vrar amen. Veganti mrede vache mai am papiangati vnati ko ratanam cham nanche vrar amen. Veganti mrede vache mai am papiangati vnati ko ratanam cham nanche vrar amen. Adiatan strasta kal amen. Om Jesu bogosam kani varam kaim prat leo jantle सगळे आत्म्या सर्गादी करून चढ घासल्याची पंचमिस्ते सुम्या जेजू ख्रिस्त जोडला कुसा दोगांचा रामद्या कर्मिष्टी मुखार आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं Naman Maria, kupen balole, servis pujatan sa, stemate sa doan sa do puche sa. Naman Maria, kupen balole, servis pujatan sa, stemate sa doan sa do puche sa. Naman Maria, kupen balole, servis pujatan sa, stemate sa doan sa do puche sa. Naman Maria, kupen balole, servis pujatan sa, stemate sa doan sa do puche sa. Naman Maria, kupen balole, servis pujatan sa, stemate sa doan sa do puche sa. Naman Maria, kupen balole, servis pujatan sa, stemate sa doan sa do puche sa. Naman Maria, kupen balole, servis pujatan sa, stemate sa doan sa do puche sa. Naman Maria, kupen balole, servis pujatan sa, stemate sa doan sa do puche sa. Naman Maria, kupen balole, servis pujatan sa, stemate sa doan sa do puche sa. Kupen balole, servis pujatan sa, stemate sa doan sa do puche sa. Nama Bapa, Putra dan Pavitra Atma.
आमचे जो बगोश आमकां आनी वर आमकां हे पडातले अवजांतले सगळे आत्म्या सगळ्यातले हादरीचे सावदी पासत आमचे पासर्गींच्या जना पवित्र जावं जे राज आमकां तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं मान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्प जताय सास टाइमध्ये सदांच तो जो पूजेच महिमा पाप तरान पवित्र आत्म्या नमान राणे काकचे माहितूस की आमच्या जिवीत अमृत आणि बरवासो आम्ही पडवेशेची बाडकांत कॉल मागताय दुखाच्या कोणा नासतना आसका जपू जेजू बघून देवाचे माई आमची खातीर माग जिजून बसयला आणि ते आमकां फावो जावच्या सुरवातेक आमी गायन करुया गायन सॉंग 810 देवा मुखार उबो रावच्या Bye.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबी आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आज नव्यानाचो पयलो दीस. आमचो विशय जिविता वशीन आनी नवे बरवासो दिवंक आमचे शीं राव. ह्या संवसाराची यात्रा करतना जिविताचे दर एक पावलार आमचे जिविताक कोश दुखी निराशपण येता. तरी पूण असले एका गोमेळ पावण्यार एका वाटेन आमच्या जिविताक कोश अदीक निराशीपण येता. जिविताक असल्या पावंड्यार उबो रावच्याक हुस्को जाल्यार दुसऱ्या वाटेन ते कोश भाशेन कशे करीन पौरीन असले वेळार आमचो भावार्थ ताका बरवासो आनी आमच्या जिविताक दीस राव करूंक ना. असले परिस्थितीक असो विशय सुम्या जेजू आमचे शीं राव असलो उलो करूंक जेजूच्या मन्ना उपरांत दुखी निराशी जाल्ले शीस इमसाचे वाटेर आसतना सुम्या जेजूक आमचे शीं राव म्हूण सांगतात. आनी सुम्यान ताची दुखी निराशीपण पयस करूंक ताचे जिविताक नवी दिशा आनी नवो बरवासो दिता. ताचे भाशेन आमी सुम्या जेजूक आमचे शीं राव म्हूण आमंत्रण दिवया. खेरीत भाशेन आमचे तरणाटे जिविताक नवी दिशा आनी नवो बरवासो फावो जावंक हे मिसाचे भेटेन मागुया. आनी आमच्या सुम्याक हें आमंत्रण आमी दिता आसतना आमी ताचेशी आसूंक आनी तो दिता ती नवी दिशा आनी नवो बरवासो घेवन जिवंक आमी जायते फावटी चुकल्या. तोरे वेळार खालती खायन तेच देवाचे भोगसोने आमी मागुया. आनी सगल्या पातकाची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत पागिवून सदांच सांकवार मारी सगल्यांक दोदोतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. आयचे पयले नोवेन जे मांडावळ करता बाटीर समुदाय ह्या वाड्यांतल्या सगल्या बाबा भयणां खातीर आमी मागता. तशेंच आयचे नोवेन आमी भेटयता सगल्या आमच्या तरणाट्यां खातीर
सगल्या तरणाट्यांक तुज्या केरीत आशिर्वादान भर. जे परदेसान वावर करतात तांकां भलायकेन आनी कृपेन सांबाळ. जे शिकतात तांकां शिकपांत तुजो केरीत आदार दी. सगल्या तरणाट्यांक येतांचे पिरायेर तुजी केरीत बेसांवां सभापणी लाभय. अशेंच आयज वाडदीस समारंभात तांचे खातीर आमी मागता. एलिसन फेर्नांडीस आनी जेरोम फेर्नांडीस देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत आमी मागता. देवा आमच्या कोंडवाड्या बापा, तुज्या पुतान आमचे पासत कुर्सार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मनाच्या जुलुमांतली आमकां सोडयली. ही तुजी व्हडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवन मोहिमेवंत पुनर्जीवनपणाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. बागिवोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणणी, कित्याक क्रिस्ता सोवे आमकां स्वर्गीचे सगळे आत्मीक देण्यांनी ताणें बोल्ल्यान. संवसार वचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र खोतावीण आनी मोगान बोल्लोली जावं देवान आमकां क्रिस्ता सोवे विचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपले आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायल्लें. देवाचे खोशेची उदार येवजण ही. आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणें आमकां बलेपणान फावो केल्लें आपले कुरपेचे मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ह्या पासत सोम्या जेजूचेर तुमी बाबा दवरला आनी सगल्या भक्तांचो तुमी मोग कोत्तात म्हूण हांवें आयकल्लें. ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसा आनी म्हज्या बापाक आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसा. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवंत बाप ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडेपण केल्ले गुटाची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच वरवश्याक देवान आमकां आपयल्यान. केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी असली मितमेर नासलोली पदवी आमा भावात्या सोवे आपले बोल दाखोळ कोत्ता. हें सगलें तुमी ओळखून पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यान्याच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोप मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आमचो जबाब. सोप मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या धर्माटेचे आडांबे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदो केल्यान. आमचो जबाब. सोप मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश गो दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोप परगट जाता. आमचो जबाब. सोप मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. जगाबाक तो आपलें उतर कोळीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना.
आमचो जबाब सोब मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक उद्गाराक सगलीं उबी रावया. अनभवात्या पोरगोट केल्ल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारान सोत मानतेल्या क्रिस्ता तुका महिमा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान भरलोलो एक मनीस आयलो आनी ताका थोडेना फुडें दोरनीर ओमठो पडलो आनी ताचे कोडे अशें मागूंक लागलो, सायबा, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. तेच घडीर ताचे कोड नाच जाले आनी जेजून ताका आज्ञा केली, कोणाकूच सांगी नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फॉर्मायलां तें दान भेटोय. पूण ताची खबर ओदीकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावंक जोम्यांनी लोक येतालो. पूण तो खंय खंय एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो आनी आपुरबायेच्या तरणाट्यांनो, पयले सुवातेर हांव मोरजेच्या पवित्र सभेच्या तरणाट्यांक शाबासकी दितां, कित्याक जाय तो बरो वावर तुमी पवित्र सभेन करतात. तरणाट्यांक शाबासकी दिता आसतना तरणाट्याच्या आवय बापायक शाबासकी दिता, कित्याक तांचे वरवीं तरणाटें जिवीत सारूंक हें आपोवणें तरणाट्यांक फावो जालां. आयचीं दोनूय वाचपां आनी सोबीत गुंतून हाडलेलो आयचो विशय आमकां बरवशान वाडूंक हुस्कायता आनी आपयता. आयचो विशय जिविताक नवी दिशा आनी नवो बरवसो दिवंक आमचेशी राव. जेजू क्रिस्त जिवो आसा आनी तो आमकां दर दिसाक जिवाळ करता. बरवसो म्हणल्यार कितें गाय? बरवसो आमकां खंय मेळटा गाय? असले जायते पावटी आमच्या मनांत प्रश्न येतात. हो बरवसो दुकानार मेळटा गाय? हो बरवसो बाजारांत मेळटा गाय? बरवसो आमच्या जिवितांत खोल रिगलोलो आसा. ह्या बरवशाक जिवाळ करूंक आमकां आयचीं वाचपां आनी आयचो विशय हुस्कायता.
नांव वस्ती खेलगडी वो कलाकार वो बिझनस सांबाळपी हांच्या जिवितांत तरणाटे पळयतावन भुरग्यां पळयतावन हें बोरवोशाचें कीट उपजलें. हाकाच लागून तांचो हेतू जालो, तांचो हावेस जालो फुडें आपलीं पावलां मारूंक. हांव खेलगड्याचो वो कलाकाराचो उगडास करता आसतना आमी जायत्या खेलगड्यांक कलाकारांक वळखतांव. जशे परी फामाद खेलगडी पुर्तुगालाचो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाच्या जिवितांत ताणें एक हावेस दवरलो आपूण व्हड जातूच एक बरो खेलगडी जातलो आनी हाची तयारी ताणें ल्हानपणी आसतना तरणाटे जिवितांत सुरू केली. फामाद कलाकार अमिताभ बच्चन हाच्याय जिवितांत जायते त्रास पडले, जायतो ताका नाकारलो, पूण बोरवोशान ताणें आपलें पावल फुडें मारलें. असले जायते साबार आनिकूय जायतीं मनशां आसात. जशे परी APJ अब्दुल कलाम, प्रियंका चोप्रा, रतन टाटा असल्यांची जायतीं उदाहरणां आयच्या दिसाक म्हज्यान दिवंक जातात. पूण प्रितीच्या भावा भयणीनो, हांगासर बसलेल्या मदें बोरवोसो जिवाळ करतलीं जायतीं मनशां आसात. आमचे जवान्स, आमचे सोल्जर्स भारताचे बॉर्डरीचेर रावून आमच्या देशाची राखण करतात, आमची राखण करतात. आनी जेन्ना हे सैनीक, हे सोल्जर्स झुजाक तयार जाता तेन्ना तांचो मुख्य पंगड आसा तो, मुख्य कमांडर आसा तो तांकां असो विचार करता, हाऊज द जोश. आनी हे सैनीक जबाब दिवन म्हणटात, हाय सर. म्हणलें व्हड आमचो बोरवोसो आसा की एक दीस आमी जैती भोवन जातल्या. असल्या भावार्थान ते झुजाक आपलीं पावलां फुडें मारतात. जोरी तर ह्या सोल्जर्सांन, सैनिकान न्हिदून वो जेमेन जबाब दिल्लो तर तांचो बोरवोसो खाला पडपाचो आनी दुस्मान येवन तांची आक्रमण करून तांकां जोखमी करपाचे, तांकां जिवेशी मारपाचे. मोगाळ इश्टानो, आमी घरांतलीं आयज भायर सरता आसतना आमचे कोश त्रास, आमची पिडा रोग, भुरग्यांचें शिकोवप, तरणाट्यांचो वावर घेवन बोरवोशान हांगासर हे पवित्र जाग्यार देवा लागीं मागूंक आमी एकठांय जाल्या. तोच स्वामी जेजू क्रिस्त आयज बोरवोशान वाडूंक आमकां जण एकल्याक उलो करता. पवित्र मिसाची भेट जावन आसा एक कुशालकायेचो समारंभ. ह्या समारंभाक आमकां जेजू म्हणटलो, हाऊज द जोश. आमी व्हडे कुशालकायेन बोरवोशान हांगासर आयल्यां जाल्यार आमी म्हणटलीं, हाय जेजू, आमचो बोरवोसो व्हड आसा. नाजाल्यार आमी म्हणटलीं, लो जेजू. आनी अशें घडटलें जेन्ना आमी जेमेवन उमेदीन आमी जबाब दिना तेन्ना. त्या खातीर देंवचार तयारूच आसा आमचें काळीज मन चोरून व्हरूंक. आमी हांगासर बसल्या दोरी, आमची कूड हांगासर आसत कडे, पूण आमचें मन आनी काळीज दुसरे कडेन आसतलें. आमचें जिवीत जावन आसा एक धांवपाची स्पर्धा, अ रनिंग रेस, जंय आमचो हेतू शेवटाच्या दोरेचेर आसता, त्या शेवटाचे लायनीचेर आसता. असलीच एक जिविताची कोता 1992 वर्साक बार्सिलोना ऑलिंपिक जालें तेन्ना ह्या खेलगड्यां मदें घडलें. तोरणे पिरायेचो डेरिक एंटनी रेडमन, इंग्लंडाचो प्रतिनिधी, हे 400 मिटर्स रेसींत भाग घेवचो आसलो. आपली पुराय तयारी करून आपल्या देशाक गोल्ड मेडल नाजाल्यार खंयचो इनाम तरी जिखून आपल्या देशाचें नांव वयर काडटलो असलो ताचो बोरवोसो आसलो, असलो ताचो हावेस आसलो. पूण जेन्ना ही रेस सुरू जाली, ही धांवडी सुरू जाली, डेरिक नेटान धांवलो, जोरान धांवलो, पूण 150 मिटरांची धांवडी केल्या उपरांत
ताच्या उजव्या पांयाक हॅमस्ट्रिंग जाता आनी तो थंयसर जखमी जावन खाला पडटा. चिंतलेलीं सगलीं सपनां थंयसरूच सोंपतात. बोरवोसो ताचो हालता, पूण असल्या वेळार नव्यान तो उठटा आनी परतून धांवूंक लागता. दोळ्यांतल्यान ताच्या दुखां भायर सरतात. थंयसर मैदानार जमलोलो लोक अजाप जावन डेरिकाचेर चुरचुरतात. पूण असल्या वेळार मैदानान आसलेल्या लोकां मदीं एक मनीस धांवून धांवून येता आनी डेरिकाक वेंग मारून म्हणटा, पुता म्हज्या, रडूं नाका, आसूं दी, भिये नाका. हो जावन आसलो डेरिकाचो बापूय जेरी. आपल्या उतरांतल्यान आनी आपले वेंगेंतल्यान ताका आपलो सांगात दिता आनी नव्यान ताचो बोरवोसो जिवाळ करता. डेरीक परतून ही रेस धांवता जोरी हे दुसरे खेलगडी मुखार मुखार पावलोले. पूण बोरवोसो घेवन आपलो बापूय आनी डेरीक ही शेवटाची रेस पुरी करतात. जोरी तर डेरिकाक त्या दिसाक इनाम फावो जावंक ना. गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्झ मेडल फावो जावंक ना. पूण थंयसर आसलेल्या लोकांची ताणें काळजां जिखून घेतली. थंयसर आसलेल्या लोकांनी व्हडल्यान ताका ताळयो मारल्यो. कित्याक गाय, आयज आमकांय हें लिसांव फावो जाता. तें म्हणल्यार जिवितांत नेवर गिव अप. सोंपेपणी कितेंय सोडून दिवं नाका. जें काम तुवें सुरू केलां तें शेवटाक पर्यान पावोवन तुका जोयत फावो मेळो पर्यान तूं ताचेर जोयत व्हर. असल्या भावनांनी मोगाच्या इश्टानो, आयचें शुवर्तमान उतरां आनी कोरन्यान दाखोड केल्लो बोरवोसो आमकां जिवाळ करता, जागृत करता. तें म्हणल्यार आमी आयच्या शुवर्तमानांत आयकलां, जेजू एका कोडकाराक बरो करता. लेप्रसी कोड फुटलोले मनीस हांकां पयस पयस दवरताले. लेप्रसी हें ग्रीक भाशेन लेप्रा. कोडाचें दुयेंस जेजूच्या काळार एक भिरांतीचें मरण, भिरांतीची पिडा. वळवळ्यांनी मरपाचें हें दुयेंस जावन आसलें. कित्याक हे पिडेक त्या वेळार इलाज नासलो. जोरी आतांच्या काळार कोड फुट्टल्या मनशाक इलाज आसा, थोडो पूण इलाज आसा, पूण त्या काळार ह्या पिडेक इलाज नासलो. फकत देवूच पेकोवणी दिवंक शकता असलो तांचो बोरवोसो आसलो. आदल्या कोरारांत लेवी शास्त्रांत आमचें पवित्र पुस्तक आमी उगडल्यार आमकां थंयसर मेळटा 13वो आनी 14वो आवेसपूर ही वॉशाची पिडा कोणाक जाल्या तर, कोडाची पिडा कोणाक जाल्या तर ताणें कितें करूंक जाय. आयज तुमी वचून वाचचें. हे कोडाच्या मनशांक कितें जाल्यार ताणें खंयसर रावूंक जाय, कितें करूंक जाय, ताका पेकोवणी मेळ्ळी जाल्यार कितें करूंक जाय तें लेवी शास्त्र 13 आनी 14 आवेसपूर आमकां सांगता. पूण ही सगळी चिंतनां गुंतून हांव थोडेच पॉयंट तुमच्या मुखार दवरतां. ते म्हणल्यार कोड फुटलेल्या मनशान कुडीन तशें ओतम्यान मेळो म्हूण पाचारताले. ताणें 6 फूट मनशा सोरशिल्लें पयस पयस रावचें आसलें. जेन्ना मनीस पासार जातालो ताचें डिस्टन्स 6 फूट. ताणें काळें पिंजलोलें आंगोस्त्र घालून व्हडल्यान आड्डून म्हणूंक जाय आसलें, हांव मेळो, हांव मेळो, हांव मेळो. कित्याक लोक जो कोण पासार जातालो तांकां कळूंक जाय आसलें हाका कोड फुटलोले आसात. घरांतलो, फामिलींतलो ताका पयस दवरताले, शारा भायर घालताले. आनी असल्या वेळार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी चिंतूंक जाता ह्या मनशाची परिस्थिती कितें आसली गाय. आमी फाटल्या 2 वर्सांनी अणभवलां आसतलें जेन्ना कोरोनाची पिडा, कोवीड पिडा आख्ख्या संवसाराक पसरली. तेन्ना आमची फामिलीची, आमची घरची मोगाची वांगडी जी आमकां चड लागीं आसली हे पिडे वरवीं आमकां सोडून गेली. आजून पर्यान आमचीं भावां भयणां घरचीं घरांत पिडेन कोश्टवतात.
असल्या वेळार जायत्या जाणांक आमी पयस दवरलीं कित्याक आमच्याच बरेपणा खातीर आमचें बरें चिंतून जेजू नगरांत आसलो पयले सुवातेर शुवर्तमानाचें पयली वड आमकां सांगता जेजू नगरांत आसलो गांवांत आसलो पूण फुडल्यो वडी आमी वाचल्यो जाल्यार आमकां थंयसर मेळटा जेजू गालिल्याच्या नगरांत आसलो कित्याक ह्या वाचपाचे पयल्यो वळी आमी वाचल्यो जाल्यार जेजू आपल्या लागशिल्ल्या शिसांक आमंत्रण करता ते म्हणल्यार सिमांव पेद्रू आंद्रे जाकोब आनी जुआंव तो पेद्रूक म्हणटा म्हज्या फाटल्यान ये आनी हांव तुमकां मनशांक धरता तसलो एक हारवी करतलो प्रितीच्या भावा भयणीनो जेन्ना ह्या कोड फुटलेल्या मनशान जेजूक पळयलो तेन्ना ताणें सगळें फाटीं दवरलें सगळें फाटीं दवरून तो जेजूक भेटूंक आयलो जेजू सांगाता तो लोक आसलो ताची ताणें पर्वा करूंक ना 100 फूट ताणें पयस रावचें आसलें हाची ताणें पर्वा केली ना आपूण काळे आंगोस्त्र घालून आसा व्हडल्यान बोब मारूंक जाय हांव मेळो अशें ताणें ताची पर्वा करूंक ना पूण जेजू सरशी येवन ताणें सोरपटून जेजूक म्हणलें सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता ह्या मनशाचें डिटर्मिनेशन खालतीकाय पळोवन ताचो उलो आयकून जेजू ह्या मनशाक चुरचुरता आनी असो जबाब दिता होय म्हाका जाय तूं नितळ जा जेजून ह्या मनशाक कुडीची आनी ओतम्याची पेकोवणी दिली बोरमोसो ताचो तुटलोलो तो नव्यान जिवाळ केलो ही जावन आसा जेजूची पयली पेकोवणी गालिल्याच्या नगरांत जूंय ताणें ह्या कोडकाराक आपली पेकोवणी फावो केली जेन्ना जेजू आपल्या बापाच्या एकवटान थीर आसतालो मागण्यांत खोल रिगून आसतालो तेन्ना तो असल्यो मिलाग्री आनी बरेपणां शिपडावंक पावतालो आयज आमकांय उलो जेन्ना आमी जेजूक देवाक चिटकून आसता आमच्या खासगी मागण्या वरवीं आमच्या कुटुंबीक मागण्या उद्देशी तेन्ना आमी आमच्या जिवितान ह्यो मिलाग्री बरेपणां अनुभवूंक पावता प्रितीच्यानो ह्याच देवाच्या उतरांतल्यान ल्हानविकायेन बरोवन आयज आमच्या जिविताक कितें आमच्यान घेवंक जाता गाय भोव करून हांव तरणाट्यांक म्हणटलो आयज तुमच्या जिवितांत ही 3 सोतां घेवंक जातात ती म्हणल्यार गॉड लव्स यू क्रायस्ट सेव्स यू एंड क्रायस्ट इज अलायव ताचे पयलीं आमच्या तरणाट्यांक आवय बापूय आसात घरचीं आसात आवय बापायची वडिलांची जबाबदारी देवान तांच्या हातान घातलेली आसा ह्या भुरग्यांक तरणाट्यांक बरे रीत रवेशेन वाडोवंक आनी बरीं तत्वां मुल्यां तांकां शिकोवंक तरणाट्याची भुरग्यांची जिवीत जावन आसा आपल्या आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवंक आयज आमी आमकांच हे दोनूय जबाब करची गरज आयज आमच्या वडिलांक आमी तो फावो तो मान आनी रेस्पेद दिता गाय आयज आमी वाडलोलीं आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक आमी वावुरता काय पाप साहेब ही 3 तत्वां जी हांवें तुमच्या मुखार दवरल्यांत ती सगळ्या तरणाट्यांक आनी सगळ्यांक वाडलोल्यांक दिवन आमकां म्हणटा हें पयलें सोत जावन आसा गॉड लव्स यू देव तुमचो मोग करता तरणाट्याचे हे वाडटे पिरायेर आमकां जेन्ना फावो तो येस मेळना तेन्ना आमी देवाचेर शिंटाव म्हाका अशें कित्याक घडलें हो वावर म्हाका कित्याक मेळूंक ना खरेंच ह्या संवसारांत देव आसा गाय असले प्रश्न असलो दुबाव आमच्या मनान येता पूण म्हज्या इश्टानो खरेंच देव आमच्या सांगाताक आसा खरेंच देव आमचो मोग करता आनी इजायस प्रवादी आयजया 49:15 आमकां अशें सांगता एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक
विसरत काय? एक आवय विसरत जाल्यार देव म्हणटा हांव केन्नाच तुमकां विसरचो ना, कित्याक तुमी जावन आसात म्हजी आपुरबायेची मोगाची भुरगीं. देव आमकां अशेंय म्हणटा, म्हज्या दोळ्या मुखार तूं ओमळीक देखून हांव तुका मान दितां आनी हांव तुजो मोग करतां. देवान आमकां जिविताचें हें फुकट देणें फावो केलां. आमी जिवितान जायतीं बरेपणां करता, पूण देवान दिल्लें हें फुकट देणें दिनवासूंक दोर दिसाक आमचो कायदो आनी आवंडो जावं दी. वी डीड नॉट पे फॉर आर लायफ. आमी पयशांनी आमचें जिवीत घेवंक ना, पूण देवान आमकां सगल्यांक हें फुकट फावो केलां. देखून देवाक आमी दिनवासुया. आमच्या आवय बापाय वडिलां उदेशी तो आमचे लागीं उलयता. आमच्या आवय बापायक आमी मान दिवया, वडिलांक आमी मान दिवया. दुसरें सोत म्हणल्यार क्रायस्ट सेव्स अस. क्रिस्त तुमकां राखता. जेजून आमच्या क्रिस्तान आमचे सोडवणे पासत आपलो जीव त्या कुर्सार सोंपयलो. आयज आमकां तरणाट्यांक दिसता आनी आमकां हे वाडटे पिरायेर दिसता खाओ पियो खुश रव, खा पिये मौजा मार. पूण ह्या संवसारांत जियेता आसतना कितले म्हूण तूं खातलो, कितले म्हूण पियेतलो, कितली म्हूण तूं मौजा करतलो. ही फकत थोड्याच दिसाची खुशालकाय. पूण जेन्ना तूं जेजूक चिटकून रावता, जेन्ना जेजूच्या सांगाताक तूं वावुरता, तुजीं पावलां मारता, तेन्ना जेजू आमकां खरी खुशालकाय दिता. जेन्ना तुज्या जिवितांत कोश त्रास येता तेन्ना, जेन्ना तूं नापास जाता तेन्ना, जीव नाकासो दिसता तेन्ना, त्या कुर्सार खिळयलेल्या जेजूचेर तुजी नदर घाल. कित्याक तुजे आनी म्हजे पासत ताणें आपलो जीव दिलो आमकां सोडवण फावो करचे खातीर, आमचें जिवीत राखचे खातीर. तर जेन्ना म्हज्या इश्टानो, तरणाट्या भावा भयणानो, जेन्ना आमी वायटाची गुलामपणां जाता तेन्ना त्या जेजूचेर आमची नदर दवरुया आनी जिवितांत आमच्या जैत मेळोवया. तिसरें सोत म्हणल्यार क्रायस्ट इज अलायव. क्रिस्त जिवो आसा. हालींच आमी पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूची परब समोरुमल्या आनी ही आमच्या क्रिस्ती धर्मांत व्हडांतली व्हड परब. जेजू दर दिसाक आमच्या सांगाताक आसा, आमच्या सांगाताक जिवो आसा. ल्हान भुरग्यांक, तरणाट्यांक आनी वाडलोल्यांक आपली खुशालकाय तो परगट करता. आमकां सगल्यांक तो जिवाळ करता. जिवितांत सांडलोल्यांक नवी दिशा आनी नवो बरवंसो दिता. असलीच कृपा आमकां जण एकल्याक जेजूची मागून घेवया. आयज थावन आमी ही नोवेनां सुरू करता. मिलाग्र सायबीण जावन आसा आमच्या जिवितांत एक हातयार, एक बरवंसो आमच्या जिवितांत उत्पन्न करूंक. मिलाग्र सायबिणीची मोजूत मागून आमच्या जिवितांत येतोल्या प्रश्नांक जेजूचो आदार मागून बरवंशान ह्या प्रश्नांक फुडो करूंक, उतरां आनी कोरण्यांतल्यान दुसऱ्यांक आदाराची जावंक त्याच बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागून घेवया.
सगळी आमी उबी रावुया आनी वेळार आमचे अनुभव वाडूर मनीसपणाचो द्रोम परगटूंक आनी जेजूच्या दयामया सगळीं मनशां सवे खेरीत भाशेन वाट चुकलेल्या तरणाट्यांक वाटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आमच्या तरणाट्या पासत बरो वावर करूंक फुडें सरूंक तरणाट्याच्या जिवितांतले गोश्ट ल्हव करूंक जाता तसलो उपाय घेवंक आनी सगळ्या तरणाट्याचे भेद पयसावंक मनीसकूळ सांबाळूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी समजतानी मनीसपणाच्या धर्मांक मान दिवंक आनी सगळ्या मनशां सवे धर्माची अंतर करिनासतना एकवटान रावंक आनी एकामेकाच्या गरजांक पावूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जिवितान वाट चुकलेल्या तरणाट्यांनी आपली चुकलेली कुट्टून नीट रस्त्यान येवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागला. आमच्या जिवितांत खोटीन दुखीन आमच्या जिवितांत खोशी गोश्ट दूख खोटीन परिस्थितीन येता तेन्ना सोम्या जेजूचे शी करूंक न्हय पूण ताका आमचे शी राव म्हूण उलो मारूंक आनी ताचे थीर गोट भावात दवरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. बोधार बापा आमची करीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करुया गायनाचो C2 आमची पळे वरदाना. म्हज्या भयणी बाबोनी आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक बांदता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोयाल्यान मारून घे
तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमची सोवी आसूं, आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो बरो ना पूण सासणाक आसा जिवो देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण ससूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी शेवण जात आसतना काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काच नव्या आनी सासणीक कौराचे हें रगत पातकाची बॉक्स निमेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतली ही म्हज्या उगडासाक करात. Bafartazo good or go to him. Gesù mero, Gesù ci consola, Gesù non viene dolore. Gesù mero, Gesù ci consola, Gesù non viene dolore. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता
आनी हो जिवीत आसूं आनी सोरबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजू चिकुळ्यान रगत चेवतेल्या मासोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेर आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा घडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुरसुरीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी केरफळी आमच्या गांवच्या सगल्या तरणाट्यांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. आनी अदीक करून जे लागशिल्ले तरेन आमचे फिरगोजे खातीर वावर करतात उमेदीन आनी मोगान तांकां तुज्या किरीत आशिर्वादान भर. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेन झुजे तिच्या पोती बागेन झुजे वाज बागेन फ्रांसीस वेळ पदवासो बागेन दांतन बागेन दोम दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात हा तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुम्याच्या आज्ञा मनात धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन सगळे आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पुलीत जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो प्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बस आनी आमकां पडली नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुगाक आनी आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरो भशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकुळीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक कुशलकायेन शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यान ताणें एकठांयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण
हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन Deva,
भावयणारो आयज नोवेनाचो पयलो दीस आसलो. आजची मांडवळ केला बाटीर समुदाय. ह्या समुदायांतल्या सगळ्या भाव भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या दिसा दुसरो दीस नोवेनाचो. फाल्यांचो विशय आसा कुटुंबांनी आसलेलो मोगाचो थेवो सोदून काडूंक आमचेशी राव. फाल्यांचो दीस सगळ्या जोडप्यां खातीर भेटयला फॉर कपल्स. जीं लग्न जाल्लीं आसात तांणी सगल्यांनी फाल्यां घडटा ते भाशेन ह्या नोवेनांत वांटो घेवचो. आनीक मागतलो आसलो खूब बायलां आसात तांणी बाराबर बसचें. आनीक जाता जाल्यार फुडें फाल्यांच्या दिसाक फुडल्यो बसको आसात ती घेवच्यो. कित्याक फाल्यांचो दीस खेरीत तुमचे पासत भेटयला. तुमचे वावज आमी रिन्यूवल करतले. तेच बरोबर खेरीत आशिर्वाद तुमकां आमी ह्या मिसांत दितल्या. नोवेना भेटूंक कोणाक खुशी आसा. फाल्यांचे परवाचे 2 नोवेना कोणेच दिवंक नात आनी फुडलीं थोडीं उरलेलीं आसात. कोणाक भेटूंक जाय जाल्यार तुमी ऑफिसांत येवन ही नोवेना तुमी भेटोवची. नोवेनाचे मीस बाबड्यानो आयज आमचे मदीं आसलो डियाक्न एशलिफ कुरेया. जाणें आयज देवाच्या उतराची परगटणी आमकां केल्या. थोडेच दीस जाले डियाक्नाची मागणी ताणें घेतल्या. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान येवकार दितना ताका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ही आमची मागणी ताणें स्विकारलें. आनीक आयज आमचे मदीं येवन ह्या खरीद विशयाचेर आमचो नवो बरवांसो नवी दिशा आमच्या जिवितान आपणावंक आमकां आदाराचे हे मार्गदर्शन आपल्या ह्या देवाच्या उतराचे परगटणेंतल्यान ताणें आमकां दिली. दियाक्न एशलिफ हो गांवान वेळ्ळेचो. ताका ल्हानूसतान हांव वळखता. ताका फुडले ताचे जे जण आसात आनीक पाद्रीपणाची मागणी घेवंक ते लागीं आसात. हे सगळे तांचे फुडले शिक्षण आनी दर्शन बरे तरेन जावंक आनीक हो तांचो हावेस देवाच्या जेजूच्या सांगातान शेवटाक पावूंक आमची खेरीत मागणी. देवान तांकां आनी खेरीतपणी ताच्या कुटुंबाक भगवंत कुटुंब तांचे एकदम बरी सगळीं इगोजे खातीर मोगान वावुरतात. ताका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी तरणाट्याचेर कितें आशिर्वाद घालतले. मागतलो आसलो सगळीं तरणाटीं जीं आसात तांणी फुडें आल्तारा मुखार येवचें. आमची तरणाटीं आसात निमाणे प्रसाद प्रार्थना केल्या उपरांत तुमचेर किरीत आशिर्वाद घालतलो. प्रार्थया.
भो मोगाळ बापा दोयाळ्यान तुवें आमची सोडवण केली तो दोयाळ्यान आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच तांच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं भो वर्त्या देवा ह्या सगल्या आमच्या तरणाट्यांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल हे जिविताचे पिरायेर तांची पावलां मारतना तांच्या जिविताचे कठिनायेन आगोडायन नवो बरवासो काळजान बाळगून तुजेर पातयेवन चलोवंक तांकां आदार दी ही तीन स्वता किरीत तांच्या काळजांनी रिखय तूं तांचो मोग करताय जेजून तांकां सोडयला आनी तोच देव सगल्या घडीतांनी आनी सगल्या परिस्थितीन तांच्या जिवितान जिवो आसा सगळे तांच्या जिवितान जे प्रश्न उपसतात ते वेळार ह्या बरवाशान अदीक बरो तांची काळजां तांच्या शिकपांत किरीत तुजो आदार तांकां लाभय तांचो फुडार परजळीत करूंक शिकपांतल्यान अदीक फुडें पावूंक तुजी बेसांवां तांकां लाभय जे वावर करतात तांच्या वावराचेर धंद्याचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल तातूंतल्यान तांच्या आनी तांच्या कुटुंबाची उदार पसंत करतना तुजी सुभां बेसांवां तांकां मेळूंक जिविताचे यात्रेंत तांकां कधीच सांडूंक दिवं नाका तुजेर पातयेवन दर एक जिविताचें पावल फुडें घालूंक आनी तूं तांच्या सांगाता सदांच आसाय हें वळखून घेवंक तुज्या बरेपणान तांकां वाडय सदांच बरी भलायकी तांकां फावो कर सदांच तांचे येवजण्यो साकार करचे मोन नव्या उमेदीन फुडें वचूंक तांकां तुजो आदार दी आनी कुटुंबांत आनी समाजांत वाडटना तांचे तरणे पिरायेचो बरो फळ अदीक करून पवित्र सभेक आनी आमचे फिरगोजेक ती दितना तुजी बेसांवां सदांच तांकां फावो कर बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या त्रेक देवा तुमच्या बोलेपणान आनी आशिर्वादान सदांच तांकां बोर सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात पुरोण जेवण जाल्ल्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा जय जय सर्वेस्पराक देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्पराक
Cristaचे बसवले आमका पावसाच्या शेवटाक आमी गान करुया गायनाचो T12